नकळत उरिल्ले प्रश्न आणि उदरगतीच्या कामावेल्यान गाजली आयतारची हणजूणची ग्रामसभा। लोकां खातीर न्हू जाल्यार पंचायत वावुरता बिल्डरां खातीर, ग्रामस्थांचो आरोप। सरपंचान केलें वॉकआउट, लोकांच्या प्रश्नांक मेळ्यो ना जापो। अनुचे ISL फायनलीची गोंय करतली येजमानकी, नीता अंबानीन केले घोषीत। 14 मार्चाक सांजे 7:30 वरांचेर जातली मॅचीक सुरवात। शो मस्ट गो ऑन म्हणत बाबू आसगांवकारान मडगांवचे कार्निवल परेडीक दाखयलो 5वो बावटो। कार्निवलाचे उक्तावणाक उपमुख्यमंत्री असलेले दोनय बाबू हजर। विवा कार्निवाल म्हणत मडगांवकारांनी घेतलो फ्लोट परेडीचो आस्वाद। दिवचलच्या दूध व्यावसायिकांनी काढली गोवा डेअरी गुजरावन, म्हणटा म्हारगायेक लागून दूध व्यवसाय पडल्या त्रासात, पूण डेअरीक कितेंच पडिल्लें ना, दियात लुकसाण भरपाय। येवकार, हांव जवाहर बर्वे। पळयात खबरो विस्तारान। आयतारचे हणजूणचे ग्रामसभेत वेगवेगळ्या विशयावयल्यान गरमागरमी जाली। पंचायत लोकां खातीर न्हू जाल्यार बिल्डर आनी भायल्यां खातीर काम करता असो आरोप थळाव्या लोकांनी केलो। मुळावे विशय जाग्यार घालपाक पंचायतीक अपेस आयिल्ल्याचें तेंचें म्हणणें। लोकांच्या प्रश्नांक जाप दिनासतनाच सरपंच ग्रामसभा अर्द्यार सोडून गेलो। पळयात ही हुनहुनीत ग्रामसभा। आज आमची जी अंजुना गावात आयची जी ग्रामसभा चालू असली, आज आम्ही गावच्या लोकांनी मिळून खूपशे प्रश्न घातलेले। खास करून जो बिल्डर लॉबी आमच्या अंजुनाक आज डॉमिनेट करपाक लागला विथ द हेल्प ऑफ पंचायत, तेजेर आमचो विशय एक मोठो असलो की जे परमिशनां तुमी दिता, जे मेगा प्रोजेक्ट येता, आज आमकां गांवान लायटीचो प्रॉब्लेम आसा, सबस्टेशन ना, आनी आमचो अशी मागणी आशिल्ल्यो प्रपोजल आसले की सबस्टेशन येयल्या उपरांत असली परमिशनां चालू दवरची। त्याच प्रमाणे बाकीच्यो ज्यो गोष्टी आसा, जे इलिगली एक्टिविटीज आसा, तेजेर आमी थोड्यो गोष्टी मांडलेल्यो, पूण आमची खंयचीच एप्लिकेशनां आज सरपंचान ह्या ग्रामसभेक घेवंक ना। त्याच प्रमाणे तेणें आज अशें जी एप्लिकेशनां आसली जी तेका खंय तरी मारक ठरपाची असली, ही एप्लिकेशनां तेणें सेक्रेटरीच्या मदतीन ती लिगली भायर दवरली। आनी अशें सुद्दां सांगपाक येयलें की ZP इलेक्शनाचो कोड लागल्या कारणान डेव्हलपमेंटाची ज्यो प्रपोजल्स आसा ती घेवपाक शकना। पण जेन्ना प्रपोजल वाचपाक सुरवात जाली तेन्ना आमकां अशें दिसून येयलें की जी प्रपोजलां वाचताले ती फक्त टू कॉंग्रॅच्युलेट द सरपंच फॉर किपींग द विलेज क्लीन, म्हणजे कोण तरी थोडे लोक तेणें जमा केले आनी तांकां एप्लिकेशनां घालपाक लायला की आपले बरे बरे गोड उलया। आनी जेन्ना आमी ताका प्रश्न केलो की तूं आतां जे व्हायोलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्टाचेर उलयला, तूं स्वता एक पब्लीक रिप्रेझेंटेटिव्ह, तूं फाल्यां इलेक्शनाक रावूंक शकता किंवा तुजो कोण कॅन्डिडेट आसपाक शकता, तेन्ना खंय तरी हें व्हायोलेशन जायना काय कितें। आनी हो विशय जाल्या उपरांत तेणें सोमतीच ग्रामसभा रद्द केली, खंयचोच फुडलो प्रश्न घेतलो ना। हेचे वयल्यान आमकां आज क्लियर कट दिसून येता की खंय तरी ह्या पंचायतीन मोठो भ्रश्टाचार चालू आसा आनी ह्या सरपंचाच्या मदतीन ह्या गांवाचो विनाश चालू आसा। म्हाका दिसता गांवच्या लोकांनी आज उठपाची गरज आसा। सरपंचान आयज डेमोक्रेसीचो आहा तो खून केल्लो आसा। लोकांनी जी प्रपोजलां दिल्ली, जी लोकांनी प्रपोजलां दिल्ली एप्लिकेशनाच्या रुपान, ते एप्लिकेशन एक सुद्दां डिस्कस करिनासतना कोड ऑफ कंडक्ट आहा म्हणून हेचे रिजन दिवन तेणी ना ती तडका फडकी ग्रामसभा ती बंद केली। खाली 2 का 3 एप्लिकेशनां वाचली, ती सुद्दां तेंचे कोण पळय कॉन्ग्रेच्युलेशन केला, एवॉर्ड मेळ्ळा म्हणून क्लिनसाक, ती वाचून दाखयली सेक्रेटरीन। जो सेक्रेटरी जो आहा तो आपूण पॉलिटिक्सान इतलो भाग घेता। एग्जाम्पल म्हटल्यार आमची जी आमी वॉर्ड मेंबर, हांव वॉर्ड मेंबराचो फोव, 2 वॉर्ड मेंबर आहा पळय आमचे हनुमान गोवेकर, शीतल दाबोलकर, आनी आमच्या कायसूच्या लोकांचे जे कायसूचे गांव आहा आमचो, त्या कायसुआन आयज 2.5 वर्सां जाले एका रुपयाच्या पंचायत फंडांसून काम करूंक ना, 1 रुपयाचें काम करूंक ना। इतलेंच न्हू, आमी जर रेजोल्युशनां घेतली, रेजोल्युशन आमची बरयतात पंचायतीन, पूण आयज मेरेन 2.5 वर्सां जाली एक रेजोल्युशन फॉरवर्ड करूंक ना। BDOक फॉरवर्ड करूंक ना, एस्टिमेट करपाक, जाल्यार RDAक फॉरवर्ड करूंक ना, PWD फॉरवर्ड करूंक ना, WRD फॉरवर्ड करूंक ना। तशेंच जे एक्सटेंशन ऑफ लायट आसता, स्ट्रीट लायट आसता, ती सुद्दां आमची तेणी इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाक एप्लिकेशन फॉरवर्ड करूंक ना।
हो आहा तो आमच्या लोकांचेर अन्याय जाना, कायसूच्या लोकांचेर अन्याय जाना. आमचे कायसूचे लोक टॅक्स भरता. ड्रायव्हर तेजें नांव सुभाष नायक, आमची बायल हांगासर डेप्युटी सरपंच आसा. तो फाटल्यान आतां सावयोग आमी जेन्ना राव म्हणून सांगलो, पंचायत जेन्ना हो सोडून गेलो ग्रामसभा जाल्यार त्याच प्रमाणे तो गेलो. आनी तर आमी ताका हाडयलो म्हणजे हाडोवना ताका आमी ते दार धाडपाक गेले. तेन्ना दारा कडेन गर्दी पडलेली. त्या गर्देन हो फाटल्यान रावन असो सायडीक रावन म्हाज्या हांगासर हात घातलो आनी एटॅक केलो आनी मारपाचो प्रयत्न, फाटीक बुटी घातल्यो आनी म्हाका मारपाचो अक्षरचो प्रयत्न केलो. तशेंच तेणें हांगासर म्हाका भितरल्यान केलो, ओडून हें केलें, नाक्षो लायल्यो. तर आतां आमी सगळे भुरगे गांवचे भुरगे जे जमल्या ग्रामस्थ तांकां घेवन आमी आयज पुलीस कंप्लेन लॉन्च करपाक वयता पुलीस स्टेशन, अंजुना पुलीस स्टेशन. तर हें कितें आहा, हें ते ड्रायव्हर म्हणून गुंडा बसलेले आसा. हणजूणच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. फाटल्या 20 वर्सांत जिल्लो पंचायत वांगड्यांनी राज्यात एकय विकासाचें काम करूंक ना. पंचायत राज कायद्यान अधिकार दिवनय त्याचो फायदो करून घेवंक ना. आम आदमी पार्टीन आरोप केला. आपले उमेदवार वेचून हाडले जाल्यार जिल्लो पंचायत वांगड्यांच्या हक्कां खातीर झुजतले अशें उतरय आपान दिलां. जिल्लो पंचायतीचे राखीवतेत गोलमाल जाल्ल्याचो दुबाव तेंच्यांनी उक्तावन दाखयला. आम आदमी पार्टीचो निमंत्रक एल्विस गोम्स म्हणटा, जिल्लो पंचायत वांगड्यांक वेगवेगळी 26 कामां दिल्ल्याचे विधानसभेचे प्रश्नांचे वळेरेंतल्यान दिसून येता. तांकां दिल्ल्या अधिकारांतल्यान ल्हान व्हड पायाभूत सुविधा आनी सामाजीक अर्थीक विकासाची कामां करूं येतात. पंचायत राज्य कायद्यान तांकां जायते अधिकार दिल्यात, पूण सरकारान अजून मेरेन तांकां ते अधिकार मेळून दिवंक नात. सरकाराच्या राखीवतेच्या धोरणावयल्यान कोर्टात वचपाची शिटकावणी आपान दिल्या. जी फंक्शन्स पंचायत राज इन्स्टिट्यूशनांनी जावं पंचायतींनी किंवा झेडपीन करपाक जाय, इट इज अबाउट 26 वेरियस फंक्शन्स, रायट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू स्मॉल मायनर फिशरीज टू मायनर इरिगेशन आणि खूप काय आसा हितून. ते खंयच्यानी राज्यान इम्प्लिमेंट केला, डिव्हॉल्व केला, सकयल दिल्या पॉवर. अनफॉर्च्युनेट की 20 वर्सां जाली, गोवा इज स्कोरिंग अ बिग झिरो. नॉट अ सिंगल फंक्शन has been entrusted to the panchayat or the ZPs which are mandated under the constitution and under the Goa Panchayat Raj Act. ही आम आदमी पार्टीचे जर आता कॅन्डिडेट लोकांनी निवडून दिले जाल्यार our overall manifesto will be to fight for this, that all these functions get devolved to the local grassroots level. The responsibility of doing this with the Aam Aadmi Party. Paulens Bayer. But with me anga Leah Gomis asa from Rashol, hailing from the scheduled tribe community. काल ताई म्हणटाले म्हाका वेली सारखे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जंय शेड्यूल्ड ट्रायबाचे पॉप्युलेशन इतले आसा, बट फॉर द लास्ट 5 टर्म्स नॉट वन्स दे हॅव गॉट रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड ट्रायब्स. म्हणजे दिस इज कंप्लीट इनजस्टिस. काल कोण सांगतालो की गिरदोली सेगीत तिसरी पावटीक बायलेक घातली म्हणून. आय हॅव नो ऑब्जेक्शन एज फार एज वुमेन इज कन्सर्न, पण शेड्यूल्ड ट्रायब पॉप्युलेशन इतले आसून 25 वर्सांक एकूय पावटी रिजर्वेशन मेळना जाल्यार कसलें मॅनिप्युलेशन चलता. अँड दॅट इलेक्शन कमिशनर हॅज अलाउड देम टू मॅनिप्युलेट फर्दर दॅट डे. आय हॅव मेड इट व्हेरी क्लियर इन द बिगिनिंग इटसेल्फ. दिस विल बी वी विल डिमांड एन इन्व्हेस्टिगेशन इन टू दिस, अँड इफ रिक्वायर्ड वी विल गो टू द हाय कोर्ट टू फाइंड आउट व्हॉट एक्झॅक्टली ट्रान्सपायर्ड इन दोज फ्यू आवर्स जेन्ना ही क्लेम्ड दॅट आपल्याकडे रिजर्वेशन पावले म्हणून आणि मागीर दुसऱ्या दिसाक ताचे कडेन रिजर्वेशन नासलें. सो वेर वॉज इट, हू गेव इट बॅक, वॉट वॉज द चेंजेस डन आफ्टर रिसिविंग. दिस इज अ सिरियस ब्रीच कमिटेड बाय द इलेक्शन कमिशन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिशन ऑफ गोवा. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. इंडियन सुपर लिगाची फायनल मॅच गोंयांत जातली. गोंयकारांचो फुटबॉला वयलो मोग सगळ्यांकच खबर आसा आनी तेकाच लागून आमी ISLची फायनल गोंय हाडपाक सोदतात. फुटबॉल स्पोर्ट्स डेव्हलपमेंट लिमिटेडाची संस्थापक अध्यक्ष नीता अंबानीन सांगलें. 14 मार्चाक सांजे 4:30 वरांचेर ही फायनल जातली. लीग स्टेजीत पयली सुवात कायम करून FC गोवा आनी FC अजिंक्यपद सर्तीच्या ग्रुप स्टेजी खातीर पात्र थारली. ह्या वर्साच्या इंडियन सुपर लिगात FC गोवान बऱ्यांतलो बरो खेळ केल्ल्याचें नीता अंबानीन सांगलें. FC गोवाचो कॅप्टन मंदार राव देसाय, सगळ्यांत चड गोल केल्लो फेर्रान कोरोमिनास आनी पुराय पंगडाचें तिणें अभिनंदनय केलें. फाटले खेपे गोंयांत चेन्नईन FC कडल्यान 3-2 गोलांनी हार खावची पडलेली. ISLची फायनल जिखपी पंगडाक AFC पात्रता फेरी खेळपाक मेळटली.
गोवा 365 खातीर क्लिंटन डिसोजा. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. आयतारा मडगांवच्या कार्निवलाक बाबू आजगांवकार आणि बाबू कवळेकार ह्या दोनय उपमुख्यमंत्र्यांनी 5वो बावटो दाखयलो. शो मस्ट गो ऑन अशें म्हणत बाबू आजगांवकारान मडगांव शारांतले परेडीक 5वो बावटो दाखयलो. पळयात मडगांवची फ्लोट परेड. कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट केला. काल पणजी कार्निवाल जालो. कार्निवाल मिरवणूक जाली. आयज हांगा मडगांव आनी केप्यां आयज दोनी कडेन आयज जाता. आज केप्यां मारगांव थोड्या टायमान चालू जातली आनी जेन्ना मडगांव जाली उपरांत मडगांवच्या उपरांत जेन्ना फ्लोट जे हांगा परफॉर्म करतले तेच्या उपरांत केप्यां ते वयतले स्टेट आनी मागीर आमी केप्यां स्टार्ट करतले. सगळ्या आमच्या गोंयच्या भाव भयणीक ह्या कार्निवालाची शुभेच्छा दिता. विवा कार्निवाल म्हणून तांकां सगळ्यांक जे आयज गोंयची जनता आसा प्रजा सगळी कॅथलीक भाव मुस्लीम भाव हिंदू भाव आनी सगळे धर्माचे लोक आयज हांगा एकठांय जावन म्हणटा अशें हे कार्निवाल मनयतात. आयज कार्निवाल मनयता आसतना एक ट्रेडिशन जो आसा परंपरा जी आसा जे गेली इतलीं वर्सां जे कार्निवाल फ्लोट जे फ्लोट परेड आसता फ्लोटाचें प्रदर्शन आसता तें आतां जातलें. आनी त्याच बरोबर खास करून म्हाका उल्लेख करी दिसता केप्याक आमी फ्लोटा बरोबरच गांवांनी खेळ तियात्र घातला. म्हळ्यार पार्ट्यो म्हणटा त्यो आमी वाड्यांनी हे घातले आसात. जो मूळ ट्रेडिशन जे पयलीं म्हणून कार्निवाल म्हणल्यार 4 दीस जाता. म्हळ्यार शेनवार आयतार सोमार मंगळार 4 दीस कार्निवाल. आनी जेन्ना कार्निवालाचो लास्ट डे आसता तेन्ना सगळो लॅट सिजन स्टार्ट जाता. म्हणजे मंगळाराक राती सगळो स्टार्ट जाता. म्हणजे आयज हो दुसरो दीस आसा. सगळे गोंयचे जनतेक हांव विवा कार्निवाल. दिवचलच्या दूध व्यावसायिकांनी गोवा दूध डेअरीच्या गचाळ कारभाराचेर खर टिका केल्या. पशुखाद्याचे दर वाडयिल्ल्यान दूध वेवसायी आदींच संकटात सापडल्यात. तेतून तांकां दुधाचे दरय व्यवस्थित मेळनात अशी त्यांची खंत. गोवा डेअरीन दिवचलच्या दूधवाल्या कडेन पुरायेन दुर्लक्ष केल्ल्याचे त्यांचे म्हणणे. या संबंधात वैभव परब, आदिनाथ परब, अरुण गांवस आणि ज्ञानेश्वर सावंत ह्या दूध व्यवसायांनी पत्रकार परिषदेंतल्यान गाराणे मांडले. जेन्ना ते जर भायरसून दूध हाडूंक शकता 20,000 लिटर 35-36 रुपया लिटरान ते आमच्या जे फार्मर आहात तांकां सरासरी डेअरीची जनरल रेट कितें वयता ही ताका एमडीक खबर ना. जेन्ना ताका विचारलें तेन्ना तो आमकां आपणाक खबर ना म्हणून 34 रुपयान वयता हाडपलो. ताका हांवें सांगलें तुज्या बाबा कोण आहा ताका हाड म्हटलें. तेन्ना हाडून जाल्यार पयल्या 30 रुपया पर लिटर 30 रुपयान डेअरीक रेट वयता म्हणजे फार्मरांक 30 रुपयान रेट वचो. डेअरी सुद्दां जे आतां आमच्या म्हाजी सोसायटी आहा ती सुद्दां 30 रुपयान थंयच्यान रेट घेवन जगो शकना. म्हाका आतां गेल्या म्हयन्यान 2 पयशे फक्त उरल्या. जो लॉस जाला दुधाचो रेट दुधाची खावड आहा न्हू तेचो रेट वाडयला तो कमी करचो आणि दुसरो दुधाक दर वाड दिवची. दुसरो आमचो विषय आता तो जो प्रशासनाच्या काळात जो लॉस जाला तेचेर चर्चा करची. हे 2 विषय भितर आसा. लॉस एक्स्ट्रा पैसे आमचे वयता. म्हाज्या आतां वयता कमीत ते 13,000 रुपया म्हयन्याक वयता. एक्स्ट्रा 13,000 रुपया एक्स्ट्रा वयता पेडीचे. टोटल लॉस डायरेक्ट लॉस. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. आपापलो वाठार निवळ दवरप दर एकल्याची जबाबदारी हीच मोख मुखार दवरून गोंय विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनी सांताक्रूज पंचायतीचे जोड पालवान नितळसाण मोहिमेचे आयोजन केले. ही मोहीम काक्रा घडून हाडली.
आमी हो क्लीनअप ड्रायव्ह हांगा केला ऑन 23rd Feb 2020 बिकॉज ह्या जाग्यार खूब कचरो जातालो आनी येवन वयता तो भुरगो हांगा कचरो करून वयतालो. त्या दीस हांव बसलेलो एकट्यान येवन बाटली शेवटून मारली गाडयेंतली देवना फुडें आनी ते पळोवन म्हाका खरेंच दूख जालें की आमचे धाकटे जे तरणाटे आसा यंग भुरगे आसा कॉलेजींतले ते अशें करता आनी तेज्या खातीर आमी हो क्लीनअप ड्रायव्ह आयज केलो. आनी हांवें एक आमचो लोकल आसा नॉर्मन ताका हांवें फोन मारलो की बाबा ताका सांगलें नॉर्मन आमी कितें करूं शकता ह्या जाग्यार हाव वी कॅन मेक दीस इट हे. तो म्हणपाक लागलो आमी हांगा डस्टबीन इंस्टॉल करया. सो थँक्स टू द एक्स सरपंच सर मारियानो अराउज अँड लोकल ही इज अ पंच मेंबर रायट नाव ऑफ द सांता क्रूज पंचायत अँड डॉक्टर पुरंजीत अँड डॉक्टर ददानी दे हॅव बोथ जॉइंड अस. दे आर बोथ लोकल्स ओवर हियर. तेंच्यांनी आमकां सगळ्यांक येवन प्रोत्साहन दिलां की बाबा हे क्लीनअप ड्रायव्ह तुमी करपा जाय. आनी आमचो एकूच मेसेज आसा गोवन युथा खातीर की हे जे इतले सुंदर सोबीत जागे आसा पळय हे तुमच्या खातीरूच आसा. गोंयान देवान दिलेले आसा ते तुमी घाण करूं नाका. आनी ही जी घाण आसा पळय तुमी जी हाडटा जाल्यार ती तुमी व्हरूंक शकता. तुमी जर हांगा सोरो पिवंक येता आमी तुमकां स्टॉप करिना बट तो सोऱ्याच्यो बाटल्यो तुमी फोडप ना. तो सोऱ्याच्यो बाटल्यो तुमी येयला तशें घेवन वचप. दॅट इज द मेसेज वी वॉन्ट टू स्प्रेड की बाबा गोवा इज अ प्लेस फॉर एन्जॉयमेंट. हांगा कोणाक तूं स्टॉप करूच शकना मागीर झगड्यो जाता बेश्ट्यो. आमचो तुमकां एकूच मेसेज आसा की झगड्यो करूं नाका किल्लोस करूं नाका. येयात हांगा बिचाचो एन्जॉयमेंट घेया फूल आनी जो कचरो आसा तो घेवन चला की बाबा फुडें कोण तरी येतलो नाल्यार आनी कोण तुमच्या मागीर लोक येवपाचो आसा तांकां हांगा घाण दिसपा जायना. आता घेऊया गोंयच्या सांस्कृतिक मळावेल्या महत्वाच्या खबरांचो वेध. पळोवया कल्चरल न्यूज राऊंडअप. सोडणमयीच्या पांडव वाड्यार वर्सुकी सत्यनारायण पुजे निमतान शेनवारा खाशेला सुवाळ्याचें आयोजन केल्लें. ह्या निमतान गोंयचो राज्य पुरस्कार फावो जाल्लो ज्येष्ठ दिग्दर्शक रामदास परबाचो तशेंच हेर मानेस्तांचो भोवमान जालो. माचयेर ज्येष्ठ संगीतकार मधुसूदन थळी, सुरजीत थळी, देवानंद कांदोळकर आनी हेर मानेस्त हजर आसले. ते उपरांत युवक संघान संगीत मत्स्यगंधा हें वसंत कानेटकाराचें नाटक आगळेवेगळे पद्दतीन सादर करून प्रेक्षकांची तोखणाय मेळयली. रामदास परबाचें उत्कृश्ट दिग्दर्शन, शिवानंद दाबोलकर आनी सुरजीत थळीची संगीत साथ आनी कलाकारांच्या देखण्या अभिनयाक लागून नाटकान बरीच उंची गाठली. खास करून दशरथ नायक आनी अनुष्का थळीन आपल्या अभिनयान पळोवप्यांचेर मोनेळ घातलो. पळयात तेतूंतले कांय संगीतमय खीण. शिवरात्रे निमतान बार्देश आसगांवां प्राध्यापक दिलीप परदेशीच्या अबोली ह्या नाटकाचें सुंदर सादरीकरण जालें. ह्या नाटकांतल्या कलाकारांच्या सर्वांग सोबीत अभिनयाक लागून लोकांक नाटक खूपच भावलें. पळयात तेतूंतले कांय म्हत्वाचे खीण. पण नंगून कसं तरी खेळणं आणून दिलं होतं. घंटाभर त्याच्याशीच खेळत बसली होती मीनू. जेव्हा तिला ते कोड सुटलं
मी इथं आलो तेव्हा विनूच्या डोळ्यावर पट्टी बांधलेली होती आणि ती जवळजवळ बेहोश होती. बरोबर डॉक्टर, डोळ्यावर पट्टी बांधलेली असते म्हणून न्याय मिळतो. अरा पेढे खा पेढे. अगं रेखा कुलकर्णी बलात्काराची केस मी जिंकली, तू हल्लीस तारा. तुम्ही सुद्धा हल्ला मोहन. हिम्मत असेल ना तर त्याच उत्साहाने तिची सुद्धा केस लढा. तर रेखा कुलकर्णी प्रमाणे तुमच्या मुलीवर सुद्धा बलात्कार झाला. तुम्ही माझा पॉझिटिव्ह रिसर्च केला पाहिजे. आज हिंदुस्थान नाही की 15 दिवस तुम्ही स्टेरियोचा अभ्यास केलाय. जोडाक्षर सुद्धा यायला लागले मिळवला. खोटं वाटत असेल ना? स्पीच थेरपी. पुन्हा एकदा पुन्हा स्पीच थेरपी. एक्स्ट्रा करिक्युलर ऍक्टिव्हिटीज थांबवा आता आणि माझं मला काम करू द्या. डॉक्टर, तुम्ही एवढे सर्जन एवढे मोठे आणि स्पीच थेरपीचा तुमचा अभ्यास थोडाफार आहे. मला वाटतं दौलत, आता तुम्हाला सगळ्यांना आपापली कामं असतात नाही. चोडण आणि बार्देश आसगांवच्यान गोवा 365 खातीर जवाहर बर्वे. आणि आता घालूया खेळामळावयल्या घडणुकांचेर नदर. पळोवया स्पोर्ट्स अपडेट्स. कोलकात्याच्या मोहन बागानान चर्चिल ब्रदर्साक 3-0 गोलान हारयलो. ही मॅच शेनवारा फातोर्डा स्टेडियमाचेर जाली. चर्चिल ब्रदर्स पंगडान बरो खेळ केलो. 5 मिनटांत तेंच्यांनी गोल करपाचे 3 चान्स वगडायले. 13 मॅची उपरांत मोहन बागानाचे 32 गूण जाल्यात. 12 मॅची उपरांत चर्चिल ब्रदर्स 19 गुणाचेर आसा. आशिया अजिंक्यपद कुस्ती सर्तीत भारताच्या रवी दाहियान भांगरा पदक जिखले जाल्यार बजरंग पुनिया, गौरव बलियान, सत्यवर्त कडियान हांकां रुप्या पदकाचेर समाधान मानचें पडलें. 70 किलाच्या गटात नवीनान कांस्य पदक जिखपाची संद वगडायली. दुसरीकडे संवसारीक कांस्य पदक विजेत्या रवीन ताजिकिस्तानाच्या हिकामाटुल्लो वहिदोवाक 10-0 गुणांनी हारोवन 57 किलो वजनाच्या गटात भारताक भांगरा पदक मेळोवन दिलें. 65 किलो वजनाच्या गटात बजरंग पुनियाक जपानाच्या आदल्या विश्वविजेत्या ताकुटो ओटुगुरोन 10-2 असो हारयलो. आणि ह्याच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.